आणि त्याची पर्सेंटेज सुद्धा 70% वयर असतली अशें म्हाका सांगले आसा आणि या तुमच्या सगळ्यांच्या फळाचेरच अवलंबून तुमचो जो कायम मेळणारो विश्वास ह्या विश्वासाच्या जोराचेर आमकां पक्ष बळकटीक हाचो मान मेळ्ळो आसा। ताका लागून हांव सगळ्यांचे तुमचे परत एकदा मना काळजांसून उपकार आठयता। या कार्यक्रमाद्वारे आमकां या पक्ष बळकटीक लागून तुम्ही जे स्थान दिता या स्थानाचो उपयोग तुमच्या भल्या खातीर वापरतले आणि ज्या ज्या लोकांची ज्यो समस्या आसतल्यो तो सुटावो करपाक लागून तुमच्या बरोबर सदोदीत आसतले हे तुमकां आश्वासन दिता। विश्वास हो आम्ही स्टडी केले खूप पहिले खूप पार्टी सायडीचे पार्टी ऑपोजिट पार्टी सपोर्ट केलो सगळें केलो पण आता आमकां कळून येयला की दिस इज द ओनली पार्टी which we can join and from where we can get justice. तर म्हाका आयज खूब खुशी जाता की आमी सगळे आयज मोदी साहब के परिवार में हम आ रहे हैं। हम एक हिस्सा बन रहे हैं। मोदी साहब बीजेपी में पार्टी में तो ज्वाइन कर ही रहे हैं मगर हम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करने वाले हैं जो मोदी साहब का परिवार है। तो मुझे बहुत खुशी के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। प्रमुख पर्यंत कार्यक्रम केला म्हणजे पंचायत प्रमुख जे मतदार यादीचेर असलेले पेजीचे प्रमुख म्हणजे आमकां खबर आसा आमकां पक्षान सांगला की पेज मतदार संघातल्या ज्या मतदार यादीची पेज आमी जेन्ना जिखतले तेन्नाच बूथ जिखतले बूथ जिखले तेन्नाच आमी मतदारसंघ जिखतले ही आमची मूळ संकल्पना आसा। आमकां 15 प्रमुख हे जे आसा हो उपक्रमा फुडें वचप हे आमचें ठरलेलें आसा। म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमात जे तुम्ही पक्षात प्रवेश आसा तेंच्यांनी ह्या पंचप्रमुख जो आमचो कार्यक्रम आसा जो आमचो उपक्रम आसा तितून सगळ्यांनी सहभागी रावचे सगळे पक्षाचे प्रमुख ह्या विशयाचेर काम करीत आसा तेन्ना ह्या सुवातेक आजच्या घडीक जो कार्यक्रम आमी राबयला तो पक्ष प्रवेश ताका सगळ्यांक भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन सगळ्यांचे हांव स्वागत करता।